Asrodi, asrodi, asrodi deva, asrodi. Lipoi maka galung tuja patya sali, asrodi, 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 asrodi deva, asrodi. Lipoi maka galung tuja patya sali. Borvaso, तुझे रुस्पात येता, दुश्मन बेदोगलता तेना, batai maka taroga. मार्कूचे शुभ वर्तमान. एकदा जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी तांचे सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक भायर सरली, कित्याक ताची मोत फुल्ल्या अशें ती म्हणटाली. जेरुसलेमाक थावन देंवून आयिल्ले धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले, ताचेर बेलझुबूल बसला आनी देंवचाराच्या पर्दाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सरशी आपोवन तो वेपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो म्हूण सैतानांक भायर घालतलो. खंयच्याय एका राजा भितर नागरिकाचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार ते राज उबें धरून वचो. आनी एका कुटुंबांतल्या वांगड्या मदें झगडीं झुजां उपरासल्यार ते कुटुंब उबें उरून वचो. तशेंच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर तांचें राज उबें उरून वचो. तांचो शेवट पावलो. एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत कोणूय रिगलो तर त्या बोलिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय तांच्यान ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदल्या उपरांत मात ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुता धुवांक सगलीं पातकां भोगसतलीं, देवनिंदा करीत तितल्योय लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर देवनिंदा करतीत तांकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. ती सासणांक उरता तसल्या पातकाची गुन्यांवकारां. मेलो आत्मो तांचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण पासून सोल्ली आनी भितर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप आयलो, पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुका सोदतात. आनी ताणें असो प्रतिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोवती बसलेल्यांचे नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कशी करतात तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें.